आम्ही आता गाडी घेतलेली नवी ते अशी सदां सारखें आसोपूच ना 4 महिने जाले गाडी घेतल्या पूण 1 म्हयनो आमकां ती गाडी सारकीच चलोवपाक मेळना. प्रसाद बी कितें घेतलो प्रसाद म्हणल्यार आमी ना एक गाडी कितें मागणी बी उरता न्हू तेका उदक सोडून पळोवपाचें तुवें प्रसाद घेतना म्हणून ना प्रसाद ना ते प्रसाद एक घेवन पळोवपाचो नाल्ल फोडया तुगे एक. बट मॉम ती गाडी घेतली त्या दिसाच्यान आमकां साम बेजार जाता. एक दिसा खंय सारकी भायर सरपा मेळना. घेतली तेन्ना साकून म्हणतच आसा. हय बट माम एक दीस ती सारकी म्हणटी ना चालू आतां खंय मातशी भायर सरोंक वयतलो ते आमकां साम बेजार करता. खंयच सारकें टायमार ना कांय वचपाक दिना. वाटेरूच बंद पडप शी सामकी साम बेजारां पडटा गाडी घेवन ती. गाडी कसली तर ती हे इलेक्ट्रीक गाडी आतां कितें जालां सगळें इलेक्ट्रीक घेतलें न्हू आमी तेच केलें इलेक्ट्रीक घेतलें. इलेक्ट्रीक कसली तर इलेक्ट्रीक ओला ती आमगे इलेक्ट्रीक ओला 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 कितें जालें काय म्हणटा ते ओला धांवपा रे तांकां उदक सोडना जाल्यार तूं नाल्ल फोड कांयच फायद ना आनी 12 म्हयने मोडत रावपाचें. बात तो सही है.